क्रिस्त येण्याचो काळ वा अद्वेंत नव्या लितुर्जिक वर्षाची सुरुवात हाडून येता. आमच्या आध्यात्मिक जिवितांत लितुर्जिक वर्स प्रमुख स्थान घेता. लितुर्जिक वर्स सगळी आमची लितुर्जी अर्थाबरीत रितीन मांडून हाडता आनी क्रियाळ रितीन पात्र घेवंक आमकां कुमो करता. लितुर्जिक वर्साची सुरवात जेजूच्या येण्याक तयाराय करच्या मुखांतर प्रारंभ जाता. जेजू सोम्याक राखून रावचे आनी ताका मेळचे हे अपुर्बायेचे घडीत लितुर्जिक वर्साची सुरवात करूंक सोगतो आमकां एक अवकाश. अद्वेंत म्हळ्यार येवचे वा येणे म्हूण अर्थ जाता. जेजू येता देखून तयाराय गरजेची. जेजूच्या येण्याक करच्या तयारायेंत अद्वेंताचो रीत प्रमुख स्थान घेता. ह्या रिताचो अर्थ ह्या परी आसा. रीत प्रत्याकारांत आसा. प्रत्याकार एक सत परगट करता. प्रत्याक आरंभ आनी अंत ना. तशेंच देवाक आरंभ आनी अंत्य ना. देखून देवाक आमी आल्फा आनी ओमेगा म्हणटाव. असल्या आरंभ आनी अंत्य नासलेल्या जिवितांत आमी वांटिली जावंक आसा आनी हें देवान आमकां दिवचे अपुर्बायेचे देणे. आमचे अमर जिवीत प्रत्याकारा वरवीं अमर जावं दी. दुसरें जावन पांचवो रंग. अद्वेंताचो रीत पांचव्या रंगान सोंपता. पांचवो रंग जिवाचो महत्व परगडता. पृथ्वी पांचव्या रंगान भरली तर थंयसर जीवसाण उठोन दिसता. देव जिवाचो धनी म्हणले ह्या मुखांतर स्पश्ट जाता. असल्या जिवितांत देव आमकां वांटिली करता. आमच्या भावार्थी जिवितांती जिवाण जावंक हो पांचवो रंग आमकां आपोवणे दिता. तिसरें जावन ह्या रितांत 5 माती आसात. 3 जांबळी रंगाची, एक गुलाबी रंगाची आनी एक धव्या रंगाची. ह्यो 5 माती 5 संगती परगट करतात. पयल्यो 4 वाती क्रिस्त येण्याच्या काळार येवच्या 4 आयताराचे महत्व आमकां सांगतात. पयली वात क्रिस्त येण्याच्या पयल्या आयतार आमी पेटोवची. ही वात आमच्या जिणयेंत भरवोसो जिवाण करूंक आपोवणे दिता. देखून ही भरवशाची वात म्हणटाव. ही वात पेटयता आसतना आमचो भरवोसो जिवाण जावं दी म्हूण आमी मागया. दुसरी वात मोगाची वात. ही वात क्रिस्त येण्याच्या दुसऱ्या आयतारा जळयतना आमच्या जिणयेंत मोग जिवाण जावं. देवान आमचो मोग केला म्हणले समजून घेवंक आमकां आदार. ही वात नियाळ करता आसतना देवान आमचो मोग केल्ले बरी आमी हेरांचो मोग करूंक देवाचो आदार आमी मागया. तिसरी वात गुलाबी रंगाची. हांगासर गुलाबी रंग कित्याक वापरला गे म्हण सांगल्यार हो आयतार संतोशाचो आयतार म्हणून आमी संभ्रमताव. गुलाबी रंग एका रितीचो संतोश हाडून येता. जेजूच्या येण्याक तयाराय करची आमी आनी थोड्याच दिसांनी जेजू जल्मोन येता म्हणले ह्या गुलाबी रंगा मुखांतर आमकां कळीत करता आनी संतोशान भरोवंक ही वात आपोवणे दिता. चवथी वात क्रिस्त येण्याच्या 4थ्या आयतार आमी पेटोवची. ती शांतीची वात. जेजू ह्या संवसारांत शांती समाधान हाडून आयलो आनी तेच शांती समाधान आमी हेरांक वांटीचंय म्हणले ही 4थी वात आमकां कळीत करता. ही वात पेटयता आसतना आमच्या जिणयेंत शांती समाधानान जियोंक देव आमकां आदार दिवं दी. आनी निमाणी 2वी वात क्रिस्मसाच्या राती आमी पेटोवची. जेजू सोडवंदार जल्मला म्हणले सत परगट करता. ही वात पेटयता आसतना जेजू आमच्या सोडवंदाराचें जिवीत आमचें जावं दी. जेजून हाडलेलें शांत समाधान आमचें जावं दी आनी जेजू सोडवंदारा बरी नितळ निर्मळ जावन आमी जियोंक प्रयत्न करया. हो अद्वेंताचो रीत अद्वेंत काळार जेजूच्या येण्याक बरी तयाराय करूंक आमकां आदार जावं दी म्हणून ह्या संदर्भार आमी मागया.